नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आईची मुख्य खबर. कारवार जिल्हा पंचायत लेखा विभागात आकस्मिक उजो. कारवार आज अकस्मात कारवारच्या जिल्हा पंचायतच्या लेखा विभागात अकाउंट सेक्शनात अकस्मात उजो लागेलात. एकच खळबळ उडली. हो उजो इतलो भीषण आशिल्लो की पळवणारे सगळे थक्क जावन गेले. 3 दिवस लॉकडाऊनात फुल्ल बंद आशिल्ल्या कारणान सगळे ऑफिस बंद आशिल्ले. फुडें दारां 4 चाकी सरकारी वाहनां पार्क केल्ली आशिल्ली. तशें म्हण अग्निशामक दलान खूब प्रयत्न करून घेवन खिडकी दारां मोड तोड करून घेवन उजो न्हिवयचो प्रयत्न केलो. हो उजो इलेक्ट्रीक शॉर्ट कारणान लागिलो असो अंदाज व्यक्त केला. हो उजो 3 खोलेत पावला. अग्निशामक दलाचे कर्मचारी उजो न्हिवयच्या खूब प्रयत्नात आसात. अजून पर्यंत उजो नियंत्रणात येयलो ना. जिल्हाधिकारी मुलय मुगेलन, जिल्हा पंचायत CEO प्रियंका स्थळाक भेट दिलात. शुक्रवार, शेनवार, आयतवार 3 दिवस बंद आशिल्ल्या कारणान ऑफिस बंद आशिल्ले अशें कळयलां.